पयलीं स्वतेर ताचे कडेन पयसो नासलेलो थंयसर तर स्टडी करूंक जाय रूम जाय रूम थंयसर फारीक करूंक जाय रूम मातशें लागीं आसूंक जाय खंयसर अभ्यास करता पळय थंयसर ते चड पयस आसत जाल्यार मागीर आनीक त्रास जातात त्या काळार शिस्ती प्रमाणे सगळें चलतालें म्हणटच ताका पयशे जाय आसलेले कोणें ताका सांगलें तूं वचोन भीक माग फ्लॅंडर्साक आनी थंयसर ताणें ये आनी तो इंग्लंडाकूय गेलो भीक मागून ताणें खूब पयशे हाडलो तो पयशे दुसऱ्या कडेन दवरतालो आपल्या खर्च पासत पूण ते खूब पाटीन ते पयशे वापरताले आनी ताका मागीर परतून त्रासान घालताले पूण तो देवाची येवजण करूंक जाय म्हणून आपूण फुडें मारतालो थंयसरूय ताणें थोड्या भुरग्यांक देवाची ओळख दिली पूण ताणें त्या भुरग्यांनी आपले सगळें सोडलें आनी ते भीक मागूंक लागले हे व्हडल्या दर्जाचे भुरगे आसलेले बाकीचो लोक पळय आसलेलो थंयसर आनी चड करून ते तांचे प्रोफेसर ते मातशे तिडले आनी दुसरे जे लोक आसलेले तांकां मागीर म्हणूंक लागले तुमी परतून तुमचे अभ्यासान तुमचें जिवीत घालात आनी हे भाशेन ताका खूब त्रास सांगूंक लागलो त्रास जाता मागीर ताणें आनिकूय दुसऱ्या भुरग्यांक धरले आनी एकलो तातूंतलो जावन आसा सांत फ्रांसीस शावेराकूय ताणें देवाची ओळख दिली पूण रोखडेंच जावंक ना तें हळू हळू जालें मागीर ते सगळे बरोबर थंयसर ताणें सुमार 8 वर्सां जाल्लीं थंयसर 1528 ते 1535 पर्यंत आनी थंयसर ताचो अभ्यास जावंक लागलो आनी ताणें ते 7 जाणांक गोळा केले आनी ते वचोन आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें ताचे मदें एकलो पीटर फावरर आसलेलो तो पाद्री जालो आनी ताणें तांचे बरोबर मीस म्हणून तांकां अशें दाखयलें आमी आतां देवाचे येवजण प्रमाणे आमचें जिवीत करुया पूण तांचो फुडारी इनास जावन आसलेलो ताणें तांकां सांगलें बरें आतां आमी कितें करुया आमचें जिवीत सगळें जेजूक भेटोवया ताणें त्या मिसान व्रत घेतलो आमी आमचें जिवीत एकसुरें देवाच्या एकवटान जातल्या दुसरें म्हणजे पॉवर्टी गरीबसाणीन आनी तिसरें म्हणजे आमी हांगसर वतल्या जेरुसलाक वतल्या आनी थंयसर सगळ्या लोकांक मागीर आमी देवाचें उतर परगट्टल्या जशे भशेन ताणें म्हाका दाखयलां ते भशेन हे स्पिरिच्युअल एक्सरसायज आसा पळय ते आमी थंयसर करतल्या म्हणून म्हणटच हे भशेन ते थंयसर येवजून सगळो अभ्यास करून तयार जाताले